सगळंच ना का पण थोडे इश्यूज असले जे डिस्कस करता येयल्ले मेनली तें हाडलें जी आसा पळय स्क्रॅप यार्ड आमी 2020 कंप्लेंट घातलेली थंय जी वस्ती आहा तें सो तें तेजो मॅग्निट्यूड म्हणजे इतलें व्हडलें जालां तें की पळोवन भंय दिसता थंय तर कोण रावता क्रिमिनल्स रावता कोण रावता बांगलादेशी रावता कितें रावता यू डोंट नो तेजें व्हडलें म्हाका तेजेर कितें घेतलां एक्शन म्हणजे आमी 2020 तुमकां एक पंचायती कंप्लेंट केल्ली तुमी आसल्यान खबर ना म्हाका हां सो तेन्ना आमी कंप्लेंट केल्ली हय सो तेजेर कितें तुमच्या आतां कितें हें घेतलां तुमी कंप्लेंट ते पयलींच इन्स्पेक्शन जाल्लें तेजें डेमोलिशन बी काय येवना ते कोणाचे ऑर्डर पडटा डेप्युटी सो तो तेजेर तो हेजेर काय उलयना नाल्यार ती एक्शन घेवन तो सांगान तुमकां आतां फोर्टनायट मिटींग जाता तेन्ना उलोवना सो तेजेर पळय आमी ऑलरेडी 2020 कंप्लेंट केल्ली आहा तेजेर आमी आतां तेजेर रिप्लाय हें मागलेलें RTI मागलेलें इन्फॉर्मेशन जाल्यार तुमी काडल्यान ती डेप्युटी कलेक्टराक गेला इन्फॉर्मेशन दिवपाक रिगार्डींग दीस मॅटर सो हें कितें आहा पंचायत मॅटर हो आनी पंचायतीन हेजें डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय आसलें कित्याक इन्स्पेक्शनाक पंचायतूय आसली कंप्लेंट पंचायतीक येयली डेप्युटी कलेक्टर इन्स्पेक्शन केलें हय जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें सो तेच म्हणटा इन्स्पेक्शन केलं ना हय आनी तेजेर कितें आहा आदी मारियो कितें तेन्ना चार्ज घेतलो डेप्युटी पण तुम्ही मागला मागलो तेणे रे RTI मागला हो रिपोर्ट मागलो तेजेर कलेक्टरा मागलो आमी जो कलेक्टरान हें येयलां सो कितें आहा हो रिपोर्ट तुमच्या कडेन आसपाक जाय आसलो आनी मेन म्हणल्यार कितें आहा तेजेर फ्रॉम 2020 टील डेट अजून एक्शन जावना तें वाडत आहा एक ऑलमोस्ट बस्ती एक वॉर्ड गो जालो तो इलिगल इतले लोक रावता भितर आनी तेजें आयडेंटिफिकेशन ना कांय ना आनी आणि सरपंच आमी लास्ट ग्राम सभा 6 नोव्हेंबर जाता आमी घायलो हे पॅकेजीन प्रपोजल मागीर आमी तुका NGT ऑर्डर दिलो NGT ऑर्डर ग्राम सभाक मागीर तूं म्हणलोलें इवन डेप्युटीनाक म्हणलोलें आपण तो इशू घेत म्हणलोलो पूण तो मागीर आमकां हेजेर येयली ना तो सपोर्ट करता गे डेप्युटी तो करतालो मागीर तेगे घेवं एक्शन सरपंच एक आपूण तुमच्या गांवांक लागता वॉर्ड म्हणजे वॉर्डानूच तेजे आसता इन्स्पेक्शन केला आता बेगीच्या बेगीन घेवपाक जाय कित्याक आमी एसएमपी मांडलेलो क्वेश्चन तुमच्या तितून दाखयला स्क्रॅपेड कंप्लेन आहा काय फुडें काय एक्शन घेवंक ना आतां तुमी घेवंक जाय ती एवरी टायम कोण तरी विलेजर येतलो आनी कंप्लेन घालतलो हें जावपाक जायना तुमी तुमच्या उनान घेवपाक जाय कित्याक फाल्यां कलेक्टर कडेन गेले जाल्यार तुमकांच पंचायत ज्युडिशन तुमकां पावर आहा सेक्शन 73 आहा सेक्शन 72 आहा 68 आहा डेंजर ट्रेड आहा सगळें आहा बिजनेस चालू करता आनी तुमी पयला कोवळ्या कितें जालें कसो उजो पेटला कोलवाळे पेटला सो फाल्यां तो केन्नाय आतां 15 गड्डा पेटले नावेली पेटले कोलवाळे पेटले पोंडा पेटले अशें कितले पेटात आहा आनी कित्याक पेटाता ते दीस तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पळय हेंच्यांनी कोणें असोसिएशन स्क्रॅप यार्ड तेंच्यांनी कितें सांगलां पंचायत एक्शन घेयना पंचायत अंडर द टेबल घेता म्हणून हें आहा तेंचें डायरेक्ट तेंच्यांनी एलिगेशन केलां पंचायत आमकां हें करना म्हणून पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाय म्हणटा आमी इलिगल जाल्यार सो हें इलिगल स्क्रॅप यार्ड इलिगल हें जाल्लें आहा कित्याक स्क्रॅप यार्डाक परमिशन कोणूच दिना कित्याक ती पॉलिसीच ना अजून मेरेन आनी तेजे तरी आहा ते फॉरेस्टान सगळीं झाडां बिडां कट करून आनी बस्ती आहा इज नॉट ओन्ली स्क्रॅप यार्ड थंय रिलिजियस स्ट्रक्चर पासून बांदलेलें आहा सो फाल्यां तें मोडटो जाल्यार कम्युनल इश्यू जातलो
सो म्हणजे ते कम्युनल हे त्याचो शील्ड घेवन हे प्रोटेक्शन चल्ला हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आहा न्हू फाल्यां कोणूय येतलो खंयसरी देवूळ मस्जीद ना चर्च बांदपाक हें ना न्हू फालतू स्क्रॅप यार्ड करतना तुजें स्क्रॅप यार्ड वचोवपाक तूं थंय देवूळ ना चर्च नाजाल्यार मॉस्क हें बांदतलो धाकटें मस्जीद बांदतलो तें जायना न्ही तें शील्ड घेवन ते आतां सद्या प्रोटेक्ट करता काय आमकां दिसता तर आमच्या कडेन पळय आतां ड्रोन शूट आहा फूल फोटोग्राफ्स आहा आतां इन्फेक्शन आहा पूण अजून मेरेन 2020 टील डेट हें जावपाक जायना कित्याक सरपंच कित्याक सांगता तुका लास्ट टायम आमी DOP कडेन बसून आमी एक मेमोरेंडम तांकां दिल्लें तें मेमोरेंडम तुमच्या सेक्रेटरीन तुमकां ब्रीफ केलो म्हाका खबर ना आमी तांकां एक 7-8 पेजीस मेमोरेंडम दिल्लें त्या मेमोरेंडमान फूल पंचायत अफेर भितर स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश करतना बी कसली सेक्शन लावपाक जाय ते पासून भितर मेन्शन केल्लें आनी तें DOPन काडून तुमकां सगळ्यांक धाडला तेंचे व्हिडियो धाडला आनी व्हिडियोच्या थ्रू तें तुमकां एक्चुअली येवपाक जाय DOPन सगळ्या सेक्रेटरीन धाडला ते मेमोरेंडमाचेर सगळें आहा फूल पंचायत फंक्शनिंगाचे मेजर जे पॉयंट आहा फ्रॉम युअर वेबसायट हें फंक्शनींग मागीर तुमचे मिनिट्स ऑफ मिटींग मागीर तुमचे ग्रामसभा मागीर ऑब्जर्वराचे रिपोर्ट मागीर तुजे स्क्रॅप यार्डाचे हें सगळें ते मेन्शन केल्लें आनी हितून हें आहा की हें सगळें अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट आहा फाल्यां जर हें फॉलो जर तुमी करिना जाल्यार कितें आमी ऑलरेडी 5 पंचांनी हेचेर सरपंचांचेर आमचे 5 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनां गेल्लीं आहा फाल्यां अशें जावपाक जायना की आमकां तुमचेर घालचें पडटलें मागीर तें करपाक दिवं नाका तुमी कित्याक तुमी एक्शन घेवपाक जाय ते स्क्रॅप यार्डाचेर सेक्रेटरी गेला तो मेन आणि सरपंच ते प्रोजेक्ट स्पोर्ट्साचे डिस्कस बी करतात पूर्व आणि कर्मचारी सो तेगे किती वॉर्ड 7 बोर्ड नंबर 7 बघणार कर्मलिगे हें केलो आनी कितके आडायला अंत अपूर्वा एक तेगे फायलेली ते प्लॉट केलो हे प्लॉट केलो. पयलींचे हय ती एक फायलेली मागीर ती फायल आम्याक धाडली तेका ना व्हिडिओ न्ही केस हें जाती कोर्टान गेली कोर्टान मागीर तेका जजमेंट येयलो अशें मागीर ताणें सेक्रेटरी हें केलें जजमेंट जालो उपरांत सेक्रेटरी केली हय पावर तेका सेक्रेटरी जजमेंट कोणा फेवरान येयलो जजमेंट कितें जजमेंट तेंच फेवरान ते फेवरान जाल्यार जावपाक सो जायना ते ती एरिया केसो तेका न्ही लँड केसो ते हिल ते न्हू म्हणजे वचत ते सेटलमेंट न्ही न्हू सेटलमेंट केला आज केला आज सेटलमेंट जाल म्हणून पास गेली ना जावपा ना तुजी गव्हर्नमेंटच्या रस्त्या सनंता करून लागून त्याने पूण सेटलमेंट ना तुजी ते रस्ते एनओसी दिले तुमी रस्त्या सनंता जाय ते प्लॉट रस्त्याचे हें करता जाल्यार कितें रस्तो जाय तेका एक प्लॉट गेलो तो बरो ते रस्त्याचो सनंता जाय हां तेगे भितर वचपाक रोड आसा न्ही रोड रोड आसा न्ही रोड नाजाल्यार हो जजमेंट कितको जातालो जायच नासलो न्ही फोर्टनायट मिटींग सो आमी एक पाट एपिलाक गेले एक पाट एपिलाक थोडे म्हणून पयशे पंचायत फंड मोडूं जायना हांवें तांकां सांगिल्लो परतून अशें हांव पयशे आमगे मोडया भायले पंचायत फंड मोडूं जायना हांव दुसरो लोक विचारपाक एकू केस इतले पयशे कित्याक मोडटले ना जालें हांव म्हज्या नेग्लिजंट डिसिजन घेवन हाल गांवचो लोक सगळो म्हाका विचारतलो सो एक आम जजमेंट एक कोर्टान गेले तेन्ना एक पाट कोर्टान गेले तेन्ना आमी पयशे मोडले पण हेणें पंचायतान पयशे सगळे पयशे पंचायतान मोडूंक जायना न्ही हीच आमी ऑन टॉपीक आमी ग्रामसभा घालपाक जायना लोकां काडली आमचो गांव डिस्कस करून आमी ही न्हू पंचायतान कसो पयशे मोडले ग्रामसभा हांव तेंच समज हांवें डे वर्सा हेंच सांगिल्लां लोकांगे पयशे मोडया सगळे पयशे पंचायत फंड मोडूंक जायना तेका घालया केन्ना ग्रामसभा जेकुलाची जाली ना आज जातली आमी डेट कितली सांगला न्ही व्हिडिओ नोट डेट आसतले डिस्कस जजमेंट आहा केसी जजमेंट अजून जाली ना मिटींग ना एप्रिल मिटींग न्यू मिटींग जाली ना सो आमी वी आर रिटर्न टू व्हिडिओ जालो ना काढला खबर ना म्हाका आमकां अप्लाय एक आन्सर एक व्हिडिओ आन्सर करा व्हिडिओ आम लेटर केला व्हिडिओ आन्सर केन्ना पण तुम्ही कशे आहे?
पण सरपंच आता एप्रिलान ग्रामसभा कित्याक जावना ना तें मिलियन पर्सेंट ना व्हिडिओन क्वेश्चन करता पळय तो ना ते आन्सर करता ना पळय आता तुमकां जे मेमोरेंडम आणि येयला तो तेय बी सांगत तुका जो व्हिडिओ आन्सर करता तो तुका जाय जाल्यार ओके कॉपी तो दियात आमकां बट आमकां हें कित्याक जाय की आमी तुमकां आमी येयला हेजें रिजन आहा की आमचें मेमोरेंडम तुमकां सगळ्यांक येयला ओके सगळ्या सेक्रेटरीक येयला की आमकां मेल येयला डेप्युटी हेच्या कडल्यान DOP कडल्यान की हें सगळ्या सेक्रेटरीच्या थ्रू सेक्रेटरीच्या थ्रू पंचायतीक पावयलां म्हणून ओके सो दॅट इज द रिजन आमी तुका विचारता की आमी भितर बरयला की पंचायत टायमार हें जायना पळय तें आसा आमचो एसेंब्ली क्वेश्चनूय आसा मावीन बोदिनो आमचो विदेश आमचो MLA आसा तेच्या थ्रू आमी क्वेश्चनूय केला की खंयचे ग्रामपंचायत लास्ट टायम ते जानेवारीन आमी विचारलेले सो जानेवारीन कोणें करूं ना काय म्हणून आमकां भरपूर लिस्ट येयली कित्याक खुबशे पंचायती जानेवारी मे म्हणजे एप्रिलान जे जावपाक जाय पळय ते टायमाचेर करना नेक्स्ट मंथ करता व्हिडिओची ऑर्डर येयल्या उपरांत करता मागीर आमी हेंय विचारलेलें की जर हें करिना एवरी टायम सपोज सरपंच ना जाल्यार जी पंचायत बॉडी आहा ती जर हें घेयना कितें ग्रामसभा टायमार घेयना जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाक शकता काय विचारलेलें सो तेणी मावीन बोदिनोन आन्सर दिलो येस ओके येस म्हणून अशें आमी आतां 5 इंचेर घातलेलें आहा कित्याक ते आतां फॉर एग्जाम्पल काल बीन पयला जाल्यार कुरका पंचायत ग्रामसभा लास्ट 6 मंथ जाली ग्रामसभा घेयना ऑक्टोबराची नोव्हेंबराची जानेवारीची मार्चान घेवप मार्च मागीर घेयची एप्रिलाची घेयत ना तशें आहा सो हें फक्त आमी तुमकां सांगपाक येयला की हें जर कन्सिस्टंटली जर अशें चल्लें ओके फाल्यां मागीर व्हिडिओ बीन ते सेकेंडरी सगळे गेले हे पर्टिक्युलर हें जाला आमी ताका खबर आमी सगळे गेले कितें जाता सगळे पाट जायना काय कितें म्हणटा हांव म्हणून घेता फुडल्या महिन्यात तरी घेवपाक आता मी होय ना सोंपता तशें कायद्या प्रमाणे घेवपाक जाय हांव म्हणना कितें जाता थोडे कोणी ते आर्थिंगचे खूप इश्यू असतात आमची दाखोवपाक जाय ना आनी सरपंच एप्रिलानूय आहा तेका रिजन आनी एकूय रिजन आहा म्हटल्यार कितें आसता मे म्हयन्यान तुमचे आतां सगळे 3 मंथ्स वर्क आसता ओके जून 15 तारीख पावस जावच्या पयलीं सगळीं कामां जावपाक जाय सो ती लोकांक डिस्कस करपाक मेळटा ग्रामसभेन मांडपाक मेळटा आतां तूं मेन ग्रामसभा घेतलो लोक मांडटले केन्ना काम केन्ना करचे कित्याक सगळे वॉर्ड मेंबर आसता ते तितले एक्टीव नासता नाल्यार काम करता हें नासता सो तेका लागून ते लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय हो आमच्या गांवांत हें हांगा आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता हें जाता सो तेका लागून ग्रामसभा आसता न्हू आणि मग तुझोच रायट सरपंच आणि पंच म्हणून पण करू शकना ग्रामसभा घेवपाक सरपंच एकटोच रायट पण बाकीचे 10 मेंबर काय म्हणू शकना आम घेतले ग्रामसभा घेतले ना मास इलेक्शन जाले दिले जाले आणि सरपंच म्हणटा म्हाका येता मागीर आनी आमी फ्लॅक्स पासून गेले तेजे फ्लॅक्स बरी हवं हेजे लास्ट मंथ आमी 16 लॅक्सांनी फ्लॅक्स गेलो लास्ट सो हेगे एन्क्वायरी जावपाक जाय आमी एन्क्वायरी करपाक जाय ते भाशेन कितें स्लॅब ते बरोच दिता बोर्ड सायलेंट कितले रश पडलो पंचायती ब्राह्मणा म्हणजे ते असतं ते आम्ही ते 4 लाख पण ते असतं घेवपाक जायना आतां एक BDC मिटिंगा सरान तूं गेले न्हू सकल आनी ते भायर तूं वॉटर टँक गेले आतां आमी BDC मेंबर हांव आनी पूण सेक्रेटरी घेतलो पूण आमकां BDC मिटिंग काय खबर ना तुवें आतां ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट केलें माय हेजे डिस्कशन आमकां काय खबर ना ना BDC मीटिंग डिस्कस केले BDC मिटिंग जाल ते कोणा जात ऑलरेडी घेवपा तो हो ना मार्टीन आउट ऑफ सीट ना पण ते जाय पळय माटी नाच केला म्हाका सांगता तो सांगता तुमचे म्हण आपण मिटींग घेवपाक ते हांव काय विचारतालें एज अ मेंबर ऑफ BDC सर हांव घेवपा हांव ना BDC ना हांव BDC हांव हांव मेंबर आन्सर करूंक शकना ना हांव तुका सांगता तूं उठ घेया मिटींग हांव कन्व्हेनर मागीर हांव सदां विचारता केदो मिटींग घे केदो आतां CMC हांव मेंबर फॉर एग्जाम्पल आजून आमगे मिटींग जालना एज अ म्हाका एक प्रोजेक्ट येयना ना पास जावपा आमची कमिटी बरी कांय दिल्लें मिटींग जालना डेप्युटी डेप्युटी सरपंच लेटर घायलोलें कांयच रिप्लाय येयना ना गायले मीटिंग केले हुंय हांव म्हाका केन्ना नोटीस येयना म्हाका तुका नोटीस खंयची म्हणतो CMC सुपरवायझरी कमिटी आमकां हांव म्हणून कितें जालें ना ती कितें जाली ती चुकली आमची चोड कमिटी आमी हे सगळे ना कडेन सर तूं लेटर केलें ना जालें कितें ही चुकली नेक्स्ट वीकांनी आतां हे ग्रामसभा पयली ती मिटींग काडटाय ती मिटींग पयली काडटाय सगळी ह्यो मिटींग काडटाय आनी वन्स ग्रामसभा जाली म्हणटकूच मागीर BDC मिटींग काडटाय
आणि सरपंच आमची म्हणटा आतां सुपरवायझरी टीम हांव आहा ती ती टीम आहा सो दोन होय दोन कित्याक लोक आमकां विचारता आमी लोकां उमेदीन सांगलां की आम सुपरवायझरी आहाय आमकां नेक्स्ट वीक हे दोन्ही मीटिंग जाता सो तूं आमकां इंटिमेट कर आनी सरपंच आतां शॉप्सांचे आमकां तो रेव्हेन्यू आमकां विलेज डेव्हलप करता जाल्यार आमकां ते सगळें कलेक्ट करपाक जाय ते शॉप्सांनी सगळ्यांक वाडा हांव म्हणटा 100 जाण शॉप्सांनी शॉप्सां एकल्यांचे आतां कितली शॉप्स कितलो ट्रेड लायसन्स चेंज करून डिस्कशन करता आनी सो हे मुश टायमार जालो ना पयलीं जालो न्ही आतां हांवें तर कितें डिसिजन घेतलो जाय तो बॉडी बॉडी हांवें करून घेवपाक जाय म्हज्यान डिसिजन घेवपाक जाय अजून हांवें कांयच केलें ना ही सगळी शॉप आता एक कॉन्ट्रॅक्ट लायसन्स काढतात एक क्रेडिट काढतात बट तो शॉप आनी कितें चलयता तुका हांवें आतां सांगिल्लें मरे आमी हाल मिटींग बसता आमी 2 मिटींग जाल्यो ना हय 2 मिटींग जाले आनी हांव मिटींगेक कितें डिसिजन केलो आमी पयलें लिगल एडवायझरा कडेन हें घेता म्हणून ओपिनियन घेतलें आनी ते उपरांत मागीर आमी तेजें डिसिजन घेतलें आतां फाल्यां मिटींग हें उरलां तें कंटिन्यूशन ऑलरेडी ओपिनियन दिली होते डिसिटींगा तुमी सांगितलं तुमगे सगळे मेंबरान सांगितलं की हांव ते फोटल्या मिटिंगा गो बाय द पंचायत राज सांगलो तो फॉलो करून म्हणटली त्या डिसिजन घालून तुमगेलें तो आमकां आतां मिनट्स हांवें एवरी टायम आमगे बॉडी रेजोल्युशन जालां बॉडी रेजोल्युशन सांगा ते बॉडी रेजोल्युशन जालां की आमी हेजे पयलीं ओपिनियन घेतलें कोणा लिगल एक्सपर्टान ऑलरेडी गवर्न बाय पंचायत राज जालें न्ही पूण आमकांय थोडेशें आमकांय जॉइन जावपाक एक म्हणजे 5 शॉप आमी फॅमिली पासून काय ना सांगू म्हाका कितें आहा तितून म्हाका कायद्यान वचपाक कित्याक हांवूय कायद्यान वयत न्ही फाल्यां कितें चुकलो जाल्यार तो होच लोक मागीर म्हाका पळयता करतलो सेपरेट एक मेमोरंडम कंप्लेंट दियो अशें जाला म्हणटा तेगे टायमार जावना म्हणटा तेका मागीर इन्क्वायरी हांव हितून काय आमी आतां प्रेशरायज जावपा जायना कोणूय जावं तो पॉलिटिकल लिडर कोण जावं तुमी जाय म्हाका प्रेशर जायना फायदो कितें आहा म्हाका फायदो काय ना म्हाका कोण विचारतालो पॉलिटिकल लिडर कितें जाला हें आनी आम कॉन्ट्रॅक्ट तुका सांगपाक शकना तूं हांव म्हणजे आतां एश कोन्न तो विचारता तूं कितें करता तुगे स्टँड तुगे स्टँड बरें तूं सांगिल्लें थिंगा पांच मेंबरां की आमी वील गो बाय पंचायत राज तूं आतां शिकयता रेजोल्युशन आहा तेका हांव मुगे समजून तुका आनी हांव मिनट्स सर हां मिनिट आमकां दिले जाता कितें मिनिट दिले जाता मिनिट दिले जाता विदिन 10 days आमी मेळपाक जाय दिवपाक जाय मिनिट्स फोर्टनायटली मिटींग फोर्टनायट एप्लाय जालें दिवपाक जाता म्हाका खबर ना दितात हांव जाय जाल्यार ना दितात पण डिले ना हांव तूं कितें म्हाका खबर ना हांवें कितें सांगलें तुका सेक्रेटरी विचारता सेक्रेटरी कितें करता सेक्रेटरी मागीर हें करता दिवपाक जाता प्रॉब्लेम ना दिवपाक जायना न्ही आमकांय मातशें वाटून आता 26 फेब्रुवारी 23 हे कुत्तरी म्हणटा सो जे आमी कोपा हांवें तूं कितें सांगलां सेक्रेटरी विचारता आनी सांगता म्हणटा दिवपाक जाता सेक्रेटरी नांव सेक्रेटरी ना न्ही ते हांव तुका नेम तेन्ना डायरेक्ट सांगता ना हे सरपंच आमी कित्याक येयला ती ते सेक्रेटरीन एक्चुअली तुमच्या कडेन मेमोरंडम आमी धाडला पळय डीओपीच्या थ्रू ते तुमच्या कडेन फोर्टनायट डिस्कस करपाक कित्याक हे सगळे इश्यूज भितर आहा कित्याक आमी जाणा कोण न्यू आसता सरपंच कोण न्यू 5 मेंबर आसता तांकां तें इन्फॉर्मेशन नासता ते आमी सगळे ऑब्जर्व करून आमी ते केला कित्याक ते फंक्शन स्मूथ जावपाक जाय कित्याक हांगा विलेजार ते काय प्रॉब्लम जावपाक जायना तुमकांय प्रॉब्लम जावपाक जायना कित्याक दीस इज इन्क्लूड हे वेबसायट फंक्शन आमकां लोकांक धाडा ते बरं काम करून हे तुका गायड करून आमी सर्कुलर धाडला आनी कांयच ना आनी कितें कित्याक आमी एकूच पंचायत करून आमी आतां 191 पंचायत भोवला म्हणून तुका सांगता गायड हे डिफिकल्टी फेस जाता आनी चडशे सेक्रेटरी मातशें ते मॅनिपुलेट करता म्हणून तूं सांगपाक तुका हें करपाक आमी चोवपाक गेल्यार जायत इम्प्रुवमेंट केला पयलीं गार्बेज एक फावट कलेक्शन करताले आख्खे गांवांत किमान 3 फावटी कलेक्शन सेम ते पयलीं पयस फारीक करताले तितल्या पयशान आमी 3 फावटी कलेक्शन पयलीं कितें केल्ली कॉन्ट्रॅक्टराक दिली आतां आमी कलेक्शन सो हें पळय आहा न्ही फिगर पळय आहा तितलें जाता व्हड डिफरन्स
ते आमी येतले सरपंच हातूंत शकता. आता हेजेर करपा आहा आमी ई गार्बेज तेजे आता वेट गार्बेज प्रॉब्लेम जालो आमकां आमचे झाड क्लियर जालो आता एक झाड मेळ्ळा आमकां तो मेळ्ळा तिनाय वेट गार्बेज करपाक ना तूं ड्राय वेस्ट घातली टायम्स मान करता तूं शुअर आहा सगळीं गोड दिताय न्हू चड गोरान लासताय तांकां कितको तूं हें करतलें मॅडम तें चोवपा हांव वचपाचें ना आपल्याक कोच पडे ना तें सो हांव तें चोवपाक गेलो हांव तें आतां आमगे एरिया सांगता ना हांव तें पयलो हांव हें सगळें चोवपाक गेलो हांव थिंगा हांव खंय तरी आमकां तरी इन्फॉर्म केलें जाल्यार पांचा समजता बाबा थोडीं घरां ती लासताय तांकां मातशें वचून सांगाय आमकां दियाय म्हणून हांव वताय म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट आता तू गार्बेज सांगतो पंचायत न्हू आता डेप्युटी सरपंचाच्या वॉर्डान तो स्क्रॅपयार्ड आहा तेका मातसो अर्जंट भितर सांगया आमी करुया आनी तू सांगता काय करया म्हणटा पळय सिंपल आहा सेक्शन 73 आहा 71 आहा 68 आहा डेंजरस ट्रेड आहा हे पंचायती राजाच्यानच आहा आमकां तेजो बिझनस बंद करूंक जाय आता कोर्टांनी जोड टाकतलो पंचायतीक लायसन आहा रेव्हन्यू मेळटा टॅक्स मेळटा प्रोडक्शन टॅक्स मेळटा गार्बेज टॅक्स मेळटा लायसन्स फी करता ना लायसन्स दिवंक तुमी काय जाल्यार इतले नुकसान आतां आमी इतले कित्याक सांगूंक दवरता आनी होच क्वेश्चन आमी एसएमबीन मारलो परत जसो की आमी दुसरो मारलो आमचो भितर की खंयचे विलेजीन कंप्लेनी येयला आनी स्क्रॅपयार्ड आहा तो पेंडींग ते सांगा आनी मागीर हांवें म्हजो आन्सर दिलें की हे पंचायतीन स्क्रॅपयार्ड आहा आनी आमी कितें करूंक शकता एज अ सरपंच आनी सेक्रेटरी जर एक्शन घेयना एज अ विलेज आमी विलेजर हेणी कंप्लेन केली आनी सरपंचांनी सेक्रेटरी एक्शन घेयना आमी कितें करूंक शकता जाल्यार तिणें सांगला पर्सिस्टंट सर्वीस ऑफ ड्युटीज म्हणजे सरपंच नाल्यार डेप्युटी सरपंच आपली एक्शन सारकी घेयना आनी पावर मिसयूज करता जाल्यार तेका डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घालपाक तेंकां रायट आहा तो कोर्टान तो डेप्युटी सरपंच तो आतां तुका कोर्टान मिटींग तो जर हाडयता बाबा हे कंप्लेनीचे काय करनाका हे तशेंच पेंडींग आमकां सांग आमकां रिपोर्ट दी आमकां तशें रेजोल्युशन पास न्ही हो हाडयता म्हणून सेक्रेटरीक रिपोर्ट दी सेक्रेटरी रिपोर्ट दी मेळटा आमी तें घालया पेटिशन आतां सगळें आतां गोल हेजो कस्टडियन विलेज हेजो कितें म्हणटा प्रिजायडींग ऑफिसर तुमचें सगळें रायट येतलें तुमकां सगळें भोगचें पडटलें आयडेंटी तुमकां आहा डिस्क्वॉलिफिकेशन तुमकां घालचें पडटलें आमकां ते हे आमी 5 ऑलरेडी पंचायतीन येतला की आमची कंप्लेनी घेता आतां फुडें कांय करना कळ्या तेका लागून आमी फ्रेश जाल्यार फ्रेश तुका मेमोरेंडम दिता हेजे सगळे सेक्शन्स ऑलरेडी मेन्शन केल्या परत मेन्शन करता आनी सेक्रेटरी आनी मागीर कोर्टान मिटींग पळय कितें करपा आमची नजर सगळ्या कडेन आहा ते हो थ्रू मिनिस्टरान सांगला हांव कितें आमी सांगला मिनिस्टरान सांगला की हो सेक्शन आहा 50 सबसेक्शन 4 जेन्ना सरपंच नाल्यार डेप्युटी सरपंच आपली ड्युटी फेल करता नाल्यार पावर मिसयूज करता जाल्यार तेका एक पेटिशन करपाचें आनी तो मागीर तो डायवर्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन अशें करून सिंपल करूं मेन कितें आहा पळय स्क्रॅपयार्डाचें आहा पळय तें बेगिनातल्या बेगीन काबार जावं कित्याक परतो थंय कितें एक्टिविटी चलता आमकां खबर ना आतां तें म्हणटा आमचो वी आर वर्थ कितें 300-400 crores आमी बिजनस करता म्हणटा सो ते रावता थंय भिकारी खंय प्रेस कॉन्फरन्स येताना बरो सूट मारून येता तुम्ही पहिला एक्सप्रेस बरें सामकें सूट मारून पंचायत कितें करता कांय डायरेक्ट एक्शन आमकां लॉस पंचायती आमकां पंचायत कितें करता पंचायत कित्याक गाडयना काय धरतो अंडर टेबल घेता म्हणून डायरेक्ट ते प्रेस कॉन्फरन्स सगळ्यांनी आणि दुसरे एप्लिकेशन म्हणजे तू काय म्हटलं डायरेक्ट आम्ही काय पंचायतीन तुम्ही ते मनार घेऊन जाय ते बोलूंक जाय हे भायल्यान येतले हांगा चलयतले थंयसर आनी कितें रिलीजियस स्ट्रक्चर बांदतले आनी प्रोटेक्शन मागतले थंय जावपाक जायना इलिगल इज इलिगल आनी तेंच सांगता फाल्यां जर तुमी करिना जाल्यार मावीन करिना आमकां सांगलां की तुमचें हें घाल म्हणून डिस्क्वॉलिफिकेशन घाल मिनिस्टरान सांगता पंचायत राज एक सांगता सो मागीर आमी आतां कित्याक येता आमी आतां डायरेक्ट तुमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक आमी भोंवना आमी जाल्यार तें करपाक शकता कित्याक फ्रॉम 2020 कंप्लेन आहा आमी फक्त येयला आमचें मेमोरेंडम येयला सर अशें अशें आहा आनी हें मातशें फॉलो करपाचें म्हणून जर तुमी जर आमी इतलें सांगूनय जर फॉलो करिना जाल्यार मागीर नेक्स्ट स्टेप आमचो डिस्क्वॉलिफिकेशन आसतलो तो मागीर सेक्रेटरीचेरूय आसतलो कित्याक तो तुमकां गायड करिना सारको सो तेचेरूय हें आसतलें आमचें तेचेरूय विजिलन्सान हितून तें काय व्हरतलें तो इनवॉल्व आहा म्हणून सांगतलें आमी डायरेक्ट ते स्क्रॅप यार्ड ना मोडपाक आनी पंचायतीक फोर्स ना करपाक आनी पंचायत मोडिना म्हणून व्हिडिओ रिपोर्ट ना दिवपाक सेक्रेटरी इनवॉल्व आहा म्हणून सेक्रेटरीचेर घालतले सो फाल्यां मायना की सेक्रेटरी सेफ जातलो तुमी ना सेक्रेटरी दोन एकट्याक कोणाक आमकां धरपाक जाय सो दॅट वील डिसायड लेटर कोण कितें कोण आमकां सपोर्ट कर आमकां गांवांत सपोर्ट करता सेक्रेटरी ट्रास करता बरो आहा ट्रास करताले सांग की आमी खुबशे पंचायतीन आमी रिकमेंडेशन दिवं ना हे येवंक जाय बाकी सगळ्यांक येयला 15 दीस आमचो गांवचो प्रेशर येना येता तो येता न्हू पळय आमकां तुमी बरोबर आसता ना आलो जाय आमचे कोण सर आमकां पंचायत बॉडी फॉर्टनायट मिटींग बसताय सरपंच
एप्रिशिएट करता आमकां तो बरे भाशेन आमकां मुन्सिपालिटी आमकां केन्ना ऑब्जेक्शन आना काय करून आमकां सगळें बरें केलें तेगे आहा इंट्रस्ट आहा गांवाचेर पूण तेणें आमकां कॉपरेट करपाक जाय ना कोणाक विलेजर येता पळय आमी सुद्दां हांगा येयला बेटर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट अगेन्स्ट ना तें सांगून एप्रिशिएट म्हाका केलें जाय जाल्यार दोग तीग जाय म्हणून जाल्यार म्हणून सांगता पळय केन्ना केन्ना कितें करता सेक्रेटरी डिक्टेट करता काम तो खंय करता जाल्यार फाल्यां तें आमकां आमकां टेन्शन ना सद्या कांय ना डन थँक्यू वेरी मच थँक्यू सो मच आमगे पंचायत ऑफिसीर डील या थँक्यू हां चल बरें